आमचे सर सायमनान आमकां हांगा हाडला। आमकां एक वेगळोच एक्सपिरियन्स हांगा मेळटा। म्हज्या हिशोबान आमी सगळ्यांनी एक खेती करपाक जाय। कितलींशीं गोंयान अशीं शेतां आसात जी अशींच पडून उरल्या। जर एका स्कुलान जर एका टिचर जी आसा ताणी तांकां व्हरपाचें खंय खेती करपाची, पूण इनफॅक्ट ह्या शेतान जे कोणी आमकां हें करूंक दिला तांकां खूब मोठे धन्यवाद अशें थँक्यू म्हणूंक सोदता। कारण चडशे लोक अलाव करनात की तांकां कितले त्रास परते जर आमी खेती सारकी रोवूं ना जाल्यार आमकां परती रोवची पडटली। आमकां इतले त्रास पूण ताणी आमकां चान्स दिला, सो तांकां खूब खूब थँक्यू म्हणटा। आनी म्हणजे आतां सगळ्यांनी चडशे कोण अशें अलाव करनात आनी सराक खूब मोठो थँक्यू की आमकां एक वेगळो एक्सपिरियन्स मेळ्ळा हांगा कशी खेती रोवप कशें करप आनी हे सगळे एक एक लावपाक। पूण केन्ना तशी एक्सपिरियन्स करूं ना, पूण एक वेगळो एक्सपिरियन्स की आमी हांगा येवन हे सगळे काम करतात हे चिकलान हितून थोड्यांक आवडना हे खरें, इवन म्हाकाय आवडनाशिल्लें, पूण जेन्ना हांगा आयले तेन्ना म्हाका अशें मजा अशी आयली करपाक। आमचे विद्यार्थी जे आसात फादार आग्नेल उद्योगीक उच्च माध्यमीक विद्यालय ह्या 11वेच्या भुरग्यांक आयज हांगासर आमी हाडल्यात शेत रोवपा खातीर। आयज खुबशे रानां जी आसात ते रानवटी फळां जावं फुलां ती आयज सोंपिल्लीं आसात। आयज फक्त शेत हांगासर रोवना, भुरग्यांनी कुड्डुकेची भाजी म्हणल्यार कितें, तेरो म्हणल्यार कितें, आळू म्हणल्यार कितें, ताळकिळो म्हणल्यार कितें हेंय तांकां सगळ्यांक दाखयल्लें आसा। आनी आयज रानांची इश्टागत आमी करपाची गरज आसा, सैमाची इश्टागत आमी करपाची गरज आसा। सो आयज सैमाची इश्टागत जेन्ना करतली तेन्ना भुरगीं सैमाची राखण सैमाची जतनाय भुरगीं घेतली। आतां हाज्या बरोबर खुबशीं पडींग शेतां आमी पळयल्लीं आसात। सो आयज गोंयकार जो आसा तो बाकीच्या शेजारच्या राज्यांनी फळांचेर भाजयांचेर आदारिल्लो आसा, डिपेंड आसा वा अवलंबून आसा। सो फाल्यां समज ह्या राज्यांनी संप केलो जाल्यार आमी उपाशी पडपाची शक्यताय आसा। सो म्हणटकीच आयज ह्या भुरग्यांनी आपल्या कडेन जागो आसा घरा कडेन जाल्यार फक्त शेतूच न्हय सो बाकीची भाजी पालो बीन तांणी रोवन कितें कशे तरेन पिकावळ करची हें शिकपा खातीर तांकां हांगासर हाडिल्लें आसा। आनीक एक म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार आयज सगळीं जीं आसात शेतकारां आमी तांकां सलाम मारपाची गरज आसा। वत पावस थंडी म्हणून आसा दिसभर तीं शेतांत काम करतात आनी आमचीं भुरगीं जेवण इबाड करतात, जेवण भायर उडयतात, व्हडल्यो व्हडल्यो पार्टी करतात, जेवण भायर उडयतात। सो आयज तांकां हे जे त्रास पडटात जेन्ना जेन्ना म्हजीं भुरगीं जेवण भायर उडयतलीं तेन्ना तांकां हे कश्ट तांच्या दोळ्या मुखार येवपाक जाय। सो हाका लागून आयज मुद्दम आमच्या भुरग्यांक घेवन हांगासर आयिल्लो आसा। तर आमचो कामील बाब जो आसा कामील बारेटो आनी ताची घरकान्न ही आमच्या भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक संदी दिल्ल्या बद्दल तांचे आमी उपकारी आसात। आमच्या विद्यालयाच्या वेवस्थापनाचे वतीन तांचे आमी उपकारी आसा। तशेंच हेर जीं बायलां हांगासर काम करतात वावुरपी तांणी आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन केलां तांचे आमी आभारी आसात। तशेंच आमचे पत्रकार भाव तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा। आनी म्हज्या शिक्षक वांगडी म्हाका आदार दिल्ल्या बगर म्हाजे बरोबर येवन भुरग्यांकय बरे भाशेन सांबाळल्या बगर तांकांय हांव देव बरें करूं। दर वर्साक हे शेत रोयताले आनी आज हे फावटी कितें जालें बाब म्हाजो फ्रेंड सर सायमन डिसिल्वा ताणें स्पेशली म्हाका रिक्वेस्ट केलें की आमी तुमच्या शेतांत येवपाक सोदता आनी शेत भुरग्यांक हाडून तांकां दाखोवपाक सोदता की कशे भाशेन शेत आमची गोंयची ही आमची गोंयची शेतां कशीं सांबाळपाक जाय आनी कशे भाशेन रोवपाक जाय, तांकां भुरग्यांक कशे त्रास पडटा ते कशे कळपाक जाय, आमी जे आमी शेत रोयता ते कशे भाशेन रोवपाचें हे सगळी म्हाका विचारपाक लागलो। आनी ताका सांगलें हांवें अमके दिसाक आमी डिसायड केलां ते दिसाक तूं सगळ्याक तेणें सगळे आपल्या भुरग्यांक जे फादर आग्नेल 11th भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन आयलो। खरें म्हणल्यार आयज तेंचे वांगडी जे टिचर संजय आनी सेन आसा हे तेंची टीम वर्क खरें म्हाका बरें दिसलें की तांकां भुरग्यांक असली कोण इस्कॉलान चडशें हांवें पळोवंक ना की आज तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता। चडशें स्पेशली आमचो सायमन डिसिल्वा तो बरो कोंकणी आनी बरो भर घेवन त्या भुरग्यांक शिकयता आनी कशी आमची संस्कृती कशी सांबाळपाक जाय आनी शेतां आमची जी पडिल्ली आहा खूब पाड जाल्ली आहा ती कशी सांबाळपाची कशी रोवपाची आज तांकां जेणें सांगलां की आमचे गोंयभर असली शेतां आहा पाड जाल्ली आसा आनी तांकां उत्पन्न करपाक खूब आगड जाल्लें आहा। आमचे सरकार आमचो गव्हर्मेंट सरकार पासून आमचो खूब मदत करता पूण तरी पूण आमचे गोंयकार करपाक खूब हें जाता। आमची आतां पळोवपाक गेल्यार आमचे खुबशे गोंयकार जे शेतां रोवपी
आतां पळय थोडीच बायलो आतां बायलो पासून आमकां मेळना, आमकां भायल्यांच्यान हाडपा पडटा, कर्नाटकाच्यान हाडपा पडटा. पूण आमचे गोंयकार जे जोडे नीज गोंयकार आहा अजून पासून ते आपले हे दाखयता. ते अशें दाखयता की आपल्या फुडल्या पिळगेक शिकोवन दवरता की तुमी आमची नीज जी जमीन आसा, शेतां भाटां हे सगळीं सांबाळपाक लागून अशें हें केल्लें आहा. आनी आज खरें म्हणल्यार सगळीं आमची पळोवपाक गेल्यार सगळीं भुरगीं आनी ती भुरगीं उमेदीन रोयता. कित्याक तांकां एक उमेद पयल्या पळय तेंचे भितर पडटा उत्सव एक आहा की सगळे उमेदीन सगळीं झाडां सगळीं जी आमची शेतां ही कणसां सगळीं रोवपा लागल्या. खरें आमकां तांकां उर्बा दिता आनी उमेद ही आमच्या गोंयच्या सरकारान बी आमकां अशी मदत केल्ली आहा की आमचे ट्रॅक्टर जावं खूब फॅसिलिटी दिल्ली आहा. तर आमी हे आमचे सगळे बरोबर घेवन आमच्या भुरग्यांक आनीक हे आतां जी चली आहा हांकां खरेंच हांव तांकां कॉन्सिडर करता की तांकां रेबेड पयली माती हें आहा तरी पूण ती हात घालून आपले कणस घालून रोयता. खरें तांकां शाबासकी दिता. आनी हे एक एग्जाम्पल वतलो आख्खे गोंयभर हे फादर आग्नेल स्कुलांतले भुरगे. आनीक एक बरी मॅसेज पावोंक सगळ्या स्कुलांनी अशी एक परंपरा एक दवरची अशी म्हण म्हजी मागणी.